एक हांव मातशें पॉयंट ऑफ ऑर्डर हें करता. पयर तुमी एक अनाउन्समेंट केलो मराठीन की जे कितें हावजान जाता ते भायर कमेंट करपाक मराठीन तें म्हाका दिसता तुमच्या हो उर्फान मुल्ला म्हणटा तो समजूंक ना. ताणें आतां म्हजेर स्टेटमेंट काडला की वेलकम्स द कोंकणीत एकदां काड आतां. ना स्पीकर सर ना हे आय विल मूव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑन दीस. आय एम मूविंग अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I know the procedure of moving a breach of privilege. I'll have to go to the privilege committee. हे वॉर्निंगान जावचें ना. ही दादागिरी जाली. तो हांगा स्टेटमेंट काडटा ही एक्युजीज फादर द MLA ऑफ अननेसेसरी मलायनिंग हिज इमेज. खंयची इमेज? स्पीकर सर इट इज माय प्रिविलेज टू स्पीक इन द हाऊस. स्पीकर सर एक फ्रॉड जाता ते हांव उलयतलोच. हांव कितें उलयता तें भायल्यान डिसायड जातलें आनी मुखेलमंत्र्याक वेलकम करता तो इट शोज दॅट तो ताजो मनीस म्हणून अशें म्हाका कोता येवचें ना. हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करता तुमी ताका डेप्युटी स्पीकराक गोज टू द प्रिविलेज कमिटी डेप्युटी स्पीकराक सांगात हियरिंग स्टार्ट कर म्हणून येवन ते हावजान हाडटा. जे कोण फ्रॉडस्टर आहा तांकां एक्सपोज करूंकूच जाय. आनी हे हांव जें कितें उलयता हांगा ताजेर एक क्लियर हांव हे कायदो हाजे पयलीं आय हॅव बीन एक्युज्ड आय हॅव बीन ऑल्सो समन्ड खूब वर्सां पयलीं आमदार जावचे पयलीं. सो हांव कायदो हो क्लियर जाणा. कोणें हावजान उलयता ताजेर जर कोण उलोवंक लागलो आनी भायल्यान जर डायरेक्शनां येवपाक लागली हें चलचें ना. आय एम मुवींग अप ब्रीच ऑफ प्रिविलेज and I want speaker to give directions to deputy speaker who is the chairman of the privilege committee to decide this within record time. आणि मागीर पळोवया कितें जाता तें. नाल्यार ही फकाणात न्ही. स्पीकर ताजेर भायल्यान डिसायड जातलें कोण जाय तें उलोवंक. स्पीकर सर बाब विजय सरदेसाय उलयला तेजेर हांवें रातीय सांगलां की हांव तेजेर थोरो इन्क्वायरी करता म्हणून. आनी कोण जर अशा पद्दतीन भायर म्हणजे कालूच तुमी मराठीत केल्लो स्टेटमेंट म्हणजे म्हाकाय उदर निलेश विचारतालो की स्पीकरान नेमकें कितें म्हटलें आपल्याक कळूंक ना म्हणपाक म्हाका तरी भायरूच सांगल्या विजय बाब हांव खरेंच सांगता म्हाका निलेशान भायरूच विचारलें स्पीकरान कितें कोणाच्या हेजेर म्हटलें आतांच विचारलें तेणी भायर म्हाका. म्हणून स्पीकर सर परत एकदा तो सेम स्टेटमेंट क्लियर कट कोंकणींतल्यान वेवस्थीत वाचात आनी ह्यान फुडें सगळ्या जाणांनी लक्षात घेवचें की उदर हांवें आनी एकट्याक सांगलें की बाबा हावजांतल्या विशयाचेर भायर कोणीच कशाच पद्दतीन उलोवपाक जायना आनी ताका उलोवपाचो अधिकार ना आनी तो उलोवपाक शकना. त्या खातीर तुमी परत एकदा आज कोंकणींतल्यान तो निव्वळ स्टेटमेंट दियात जेणे करून प्रेसाक खबर आहा बट ह्या सामान्य मनशाक जांकां ज्ञान ना पळय न्हू तेंच्यांनी असल्याने आपलें ज्ञान पर्जळीत करचें न्ही. आतां ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मूव करूं नाका म्हणटा तूं म्हणटा ऑन एश्युरन्स गिवन बाय मी हेन्स फोर्थ खंयचेय सायडींतल्यान कोणूय खंयच्याच मनशान अशा पद्दतीचो स्टेटमेंट करचो न्ही हें स्पश्ट म्हणलें हांवें. सर एकूच हांव सांगता मुखेलमंत्र्यान जर म्हाका सांगलें की मे बी कायदो ताका खबर नाशिल्लो म्हणून तूं घालना का म्हणून जाल्यार हांव घालना. म्हणून हांवें म्हटलें एक मिनीट पुणून जें कितें हांव उलयलां ताजेर एक्शन हांवें फ्लोर ऑफ द हावस सांगलां जालें फ्लोर ऑफ द हावस इन्क्वायरी जाता म्हाका तें हांगा हाडून ताका व्हडलो करपाक ना जाल्यार पसून स्क्रॅप तें सो म्हाका व्हडलें हें करपाचें ना. हय ओके स्पीकर सर मागीर तुमी तो स्टेटमेंट बरोवन स्टार्ट कर.